heritage structure. What is the meaning of restoration? Dictionary check करपाक restoration of a structure. What is the restoration of structure? See, and I am alleging a scam in from this should I ED minister restoration. Now let ED minister come clear on it. तुम दाखव where municipal building काम चला. The building is 400 plus years. It's a heritage building. आता जी should have taken the work. आता जी should have काम करते हैं ना तेरे काम कैसे कर पाए? They must restore the building, the original heritage value. You can see the building up. This is the sheets. The sheets are not to be used for restoration of the building. I allegation got this should have under it is million like. The million like must take action on that. आता मिल like पर बरा point ये ला अपन salary by Wednesday फारे करता staff आ other request करता to electronic media that million like should even take care of this here. The big scam I feel on top, the municipal building, that heritage building you can't just put sheet patra on top. आदले लाकूड आले पण कोडे लाकूड नर वर check करते मी लाकूड आदले लाकूड I किती allegation किती I'm pointing a figure directly this would is the main because not a municipality CEO involved now, the chairperson involved now, the minister involved undertaking that. Today this would is involved in this work. The fish market of this would is building. I hope the fish market is proper. Now this work is the first round. I maka दोनों points सांग fish market is second municipal building I think. See, I got an old house. I will restore my old. I am living in an old house. The house should be restored. I can't just cut a slab and put one new slab on top. I can't just take out tiles and put patra on top. That is the thing. It should be restored to the original value. How big could be the scam? I don't know. Let the heritage lovers come and verify. We have got good architect. Raj Bandari can come. Prajal is there. Let him come and verify. I am not a technical man. बरं सांगलं की आमच्याच पार्टीचा MLA आणि माझ्याच एलिगेशन करता हे ऐकल्यावर मातशें चड दुःख जालें. कालूच भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आयज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आहा. आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टीचो. माझ्यावर एलिगेशन करच्या पयलीं जर त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें प्रॉब्लेम येता आनी हांव रॉंग करता एज अ मिनिस्टर जाल्यार म्हाका दिसता तेणी पयलीं वचपाचें आनी CM कडेन म्हाजेर कंप्लेंट दिवप. ऑफिस आसता न्ही पार्टी ऑफिस कंप्लेंट दिवपा जाय अशें जालां तें आनी ताका तें कितें रॉंग जालां तें आतां दिसलें तें पयलीं दिसूंक नासलें. जेन्ना सिरीज ऑफ मिटींग चालू आसलेली तेन्ना जर तेणी सांगलेलें हांव सांगून आयकना जाल्यार CM कडेन सांगून करेक्शन करपाक जावपाचें. डेफिनेटली CM आयकपाचो. हेरिटेज बिल्डींग आसा दुनिया ती आमकां काळजी आहा. आमच्या एरियान जितलीं कामां चलता पळय अशें केन्नाच खंयचे पयलींचे ओल्ड आहा ते डिमॉलिश करून आमी करूंक ना. तुमच्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे कोणी रिक्वायरमेंट दिले खबर ना. सुडा आहा पळय इट इज लायक कॉन्ट्रॅक्टर आनी सुडा गव्हर्मेंट पयशे मोडटा आनी सगळ्या मुन्सिपालिटींक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून दिता. त्या जिवाचेर त्या मुन्सिपालिटीन जोडपाचें आनी मुन्सिपालिटी चलोवपाचें रेव्हेन्यू मुन्सिपालिटी पळयता. हितून तें ओल्ड बॅटन आहा किंवा जुनें कितें सामान आहा तें म्हाज्या घरा कडेन आहा कोणी येवन चॅक करपाक जाता. अशें एलिगेशन करप म्हणजे आमी घरा व्हरून दवरलें दुसरें कोणाक दिसपाक शकता मिलिंद नायकान घरा नाल्यार हांवें घर बांदलां ताका बीन घातला म्हणून आपूण थंयसर सगळें कॉन्क्रीट आहा. एलिगेशन करतना सिस्टम आहा. म्हाका जर दिसलें आमच्या दुसऱ्या मंत्र्याचें काम बरें जायना हांव CMक सांगता. म्हाका दिसलें रॉंग जाल्यार हांव पार्टीक सांगता आनी तेच्या नंतर उलोवप बरें आहा. बेश्टें चळोवन घालपाक कोणाक कितेंय सांगपाक जायना. आनी एका पार्टीचो मनीस म्हणून हांव ताचो रिस्पेक्ट करता. तेणी आजुनूय CM कडेन डिस्कस करचें अशें जालां सोल्युशन काडपाक जाता जर सोल्युशन आहा तेका पण मागीर तें सगळें लायनीन काडटलो हांव. लायनीन म्हणजे इन द सेन्स एक बाय एक खंयची मिटींग जाली कोण आसलो एकय मिटींग हांव आसतना म्हाजें काम तुमी दिता तें प्रपोजल करून दिवप.